1 Samuel chapter 26. दावीद आनीक एक पावट सावलूचो जीव सांबाळटा. जिफांत रावतले मनीस. जिब्यांत सावलूसोशें आयलें आनी तांणी म्हणलें, दावीद हाकिल्या दोंगरार लिपून आसा. हो दोंगर एशमोनाक फुडो करून आसा. सावलू उठलो आनी इस्रायलाचे 3000 वेंचून काडलेले मनीस घेवन जिफेच्या ओराण्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जिफेच्या ओराण्यांत तो गेलो आनी सावलून इश्मोनाच्या फुडल्यान आशिल्ल्या आकिला दोंगरार रस्त्याचे कुशीक आपलो मांड मांडलो. दावीद अजुनूय ओराण्यांतूच आपलें ठिकाण करून आसलो. साऊल ओराण्यांत आपणाक सांपळावंक सोदता म्हूण ताचे कानार खबर पडली. दाविदान आपल्या भेड्यांक धाडले आनी साऊल खऱ्यांनीच थंय आसा म्हूण खात्री करून घेतली. दावीद उठलो आनी सावलूचो मांड आसलो त्या जाग्यार आयलो. सावलू आनी नेराचो पूत अबनेर न्हिदून आसले तो जागो दाविदान पळयलो. खोलयेंत सावलू न्हिदून आसलो आनी ताचे सरभोंवती लोकान आपलो मांड मांडलोलो. तेन्ना दाविदान हितीताच्या अहिमेलेकाक आनी जेरुयाच्या पुताक जोआबाच्या भावाक अभिशयाक म्हणलें, म्हजे बरोबर सावलूच्या मांडांत कोण वेतलो? अभिशयान जबाब दिलो, हांव येतलो. रातच्या कालोखान दावीद आनी अभिशय फौजेक मेळूंक गेले. आपले तोklêxim धोरणीर आपलो भालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोलार एके खोलयेंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सरभोंवती अबनेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अभिशयान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आयज देवान तुज्या हातांत घाला. तर भाल्याच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां धर्तरेक तोखता. एकूच धोको पुरो, 2 धोक्यांची गरज ना. पूण दाविदान अभिशयाक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माखलोल्याचेर कोणेन जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूं येत. ह्या फुडें दाविदान म्हणलें, जिव्या देवाचो सोपूत स्वता सर्वेस्परूच ताका मारतलो. वो असलो दीस येतलो की तो आपुणूच मरून वेतलो. वो तो झुजांत वेतलो आनी ताचो नाश जातलो. सर्वेस्पराच्या माखलोल्याचेर हात उबारूंक सर्वेस्परान म्हाका मना केला. आतां तूं ताचे toklêxim आसलेलो balo आनी udkacho gaddgo उबारून घेवन यो. आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचो balo आनी udkacho gaddgo घेतलेत आनी ते आपले गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नकलो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तो ते सगळे न्हिदलोले कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब उतर आसली आनी दाविदान लोकाक आनी नेराच्या पुताक अबनेराक व्हडल्यान उलो मारलो आनी म्हणलें, अबनेर, तूं म्हाका जबाब दिना? तेन्ना अबनेरान जबाब दिवन म्हणलें, हो व्हडल्यान बोबाट मारपी कोण? दाविदान अबनेराक म्हणलें, तूं कसलो मनीस? इस्रायलांत तुजे सारको कोण आसा? अशें जाल्यार तुज्या दोनया राजाची कित्याक राखण केली नाय? तुज्या दोनयाक जिवो मारूंक आतांच तुमच्या मांडांत कोण एकलो भितर सरलोलो. हें जें काम तुवें केलां तें सारकें ना. जिव्या देवाच्या नांवान तुका मरण फावो. कित्याक तुज्या दोनया सर्वेस्पराच्या माखलोल्याची तुवें राखण केली ना. आनी आतां राजाचे toklêxim आसलेलो balo आनी udkacho gaddgo खंय आसा तो पळय. सावलून दाविदाचो ताळो वळखलो आनी म्हणलें, हो तुजो ताळो दावीद म्हज्या पुता?
दाविदान जबाब दिलो, ओय हो म्हजो ताळो म्हज्या दोनया राजा सायबा. फुडें ताणें म्हणलें, म्हजो दोनी आपल्या चाकराचे फाटी कित्याक लागला? हांवें कितें वायट केलां? म्हज्या हातांत कितें वायट हाडलां? तर आतां म्हज्या दोनया उपकार करून तुज्या चाकराच्या उतरांक कान दी. जर सर्वेस्परान तुका म्हजे आड घाल्ला तर सर्वेस्पर भेट मानून घेतलो. पूण हें मनशांनी केलां जाल्यार सर्वेस्पराचो शिराप तांचेर पडूं. सर्वेस्पराच्या दायजांतलो तांणी म्हाका आयच्या दिसा निकलायलो. तांणी म्हाका म्हणलें, वच आनी दुसऱ्या देवांची सेवा कर. तर आतां म्हजें रगत सर्वेस्परा मुखार जमनीर पडचें न्हय. जसो शिकारी तिऱ्यार सुकण्याक शिकार करता, तसलो इस्रायलाचो राजा म्हजो जीव घेवंक सोदता. सावलून जबाब दिलो, हांवें वायट केलें. दावीद म्हज्या पुता, तूं परत यो. ह्या फुडें हांव केन्नाच तुका आनीक वायट करचो ना. कित्याक आयच्या दिसा तुज्या दोळ्यां मुखार म्हजो जीव चड मोलाचो जालो. हांवें पिशेपण आदारलें, हांवें व्हड चूक केली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पळय आसा. कोणा एका तरणाट्याक हांगा येवन दी आनी तो व्हरून दी. जण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणें सर्वेस्पर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माखलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. आनी पळय, जशें आयज तुजें जिवीत म्हज्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक जालें, तशेंच सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हजें जिवीत मोलाचें जावं दी. तोच म्हाका सर वायटांतलो निवारो. सावलून जबाब दिलो, देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसूं, दावीद म्हज्या पुता. सगळ्या वस्तूंनी तूं व्हड वस्तू कोत्तलो आनी येसवंत जातलो. उपरांत दावीद आपले वाटेन गेलो आनी साऊल आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतर हें.